रिलीफ गावता त्या रिलीफ आम्ही निश्चित
दिसता की आपले परिसर सुदरूंक जाय, ताका दिसता की आपल्या परिसरात योग्य तरेची सरकाराची फेसिलिटीज आसूंक जाय. आनी म्हणूनच आयच्या दिसा आमी ठरयलें की हे सगळे गोष्टी आनी हे सगळे गोष्टी करपाक आमकां म्हाका दिसता 15-16 म्हयने आमकां लागले. सगळे प्लॅनिंग करून सँक्शन हाडून सँक्शन केले उपरांत आयज आमी फर्स्ट फेजून एक 10 कोटी वयर आमी खर्च करता. सेकंड फेज आनी 10 कोटी, थर्ड फेज आनी एक 10 कोटी, म्हणजे 30-40 कोटी फक्त ब्युटिफिकेशन संबंधीत गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. तुमचे ग्रावंडाचो जर एस्टिमेट केल्यार ते बी म्हाका दिसता ग्रावंड बी 10 कोटी वयर ग्रावंड आमी खर्च करून आमी ग्रावंड आमकां ह्या परिसरांत करता. म्हणजे भुरग्यांक आयज पळयल्यार फेसिलिटी खंयच ना भुरग्यांक खेळपाक. उजगांवचे भुरग्यांक उजगांवचे यूथ जे आहा तांकां खंय ते वयता ते प्रयत्न करता की आमकां एक फेसिलिटी जाय. आनी आमी कितें केलां, आमी जी सुद्दां सांगलेलें आसा की जे आमी प्रोजेक्ट घालता ते फुडले 5 वर्सां मेंटेनन्स तेणीच करपाचे. म्हणजे ते मेंटेन केल्यार मागीर आमकां भुरग्यांक टेन्शन ना, पंचायतीक टेन्शन ना, ते खर्च आपल्या खर्चान ते ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी मेंटेन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्यो सगळ्यो गोष्टी कित्या खातीर? भुरग्यां खातीर, महिला खातीर आनी त्याच बरोबर नवे नवे स्कीम जे महिला खातीर हाडल्या ह्यो सगळ्यो तुमचे कडेन पावताच. पण त्याच बरोबर एक लायफस्टायल चेंज म्हणजे मनशाची राहणीमान कशी सुदारपाची. भुरग्यांक म्हणजे फोंड्या आनी दुसरे कडेन वचपाची गरज ना, पण आमच्याच पंचायत क्षेत्रांत ह्यो तरेच्यो फेसिलिटीज तुमी पळयल्यार एका मतदारसंघात केन्ना केन्ना तुमी पळयल्यार ह्या तरेची फेसिलिटीज उपलब्ध ना. असे मतदारसंघ आसा जे काही ह्या लेवलाचे आमी जे कितें करूंक सोदता त्या दर्जेचे फेसिलिटीज ना ते आमी उजगांव पंचायत क्षेत्रांत आमी करून दिवन उजगांव एक वेगळे तरेची उजगांव उदरगत जावची आनी उजगांवचो विकास वेगळे तरेन करपाचो आमी प्रयत्न आमी चालू केल्लो आसा. हांव मागता तुमचे कडेन हे सगळे गोष्टी जेन्ना आमी करता तुमचो सगळ्यांचो आमकां सहकार्य लागतलो. तुमी आयज पळयतात की आमकां जर कितें नवें करूंक जाय, तुमी टीव्ही पळयतात, तुमी बाकीच्या राज्यांक पळयतात की कितें कितें बरें घडटा, तुमी ग्रावंड्स पळयतात, तुमी सगळे तुमी टीव्ही घरा कडेन पळोवन लोकांक केन्ना केन्ना दिसता की हे सगळे जगभर देशांत जाता तर आमच्या मतदारसंघात कित्याक जायना. हांव एक सांगता की आमच्या मतदारसंघात कितें जातलें ते दुसऱ्या मतदारसंघात करपाक कठीण ना. आनी हे तरेचे फेसिलिटीज आमी आयज उजगांवच्या पंचायत क्षेत्रांत आमी आयज चालू करता. हांव मागता तुमचे कडेन की हे काम चालू आसतना तुमचे सगळ्यांचे तरेतरेचे लोक आसतात. केन्ना केन्ना कोणाक कळना की एका झटक्यान आमी हे सगळे गोष्टी करता, पण त्या लेवलार येवपाक आमकां वेवस्थीत प्लॅनिंग करचें पडटा, पयशे तयार करचे पडटा. त्या पयशांचो वापर मागीर आमी करता. हांव जाणा पावसान बी जायतो लोकांक त्रास जाता. तुमच्या पिरायेक गेल्यार पिरायेक दवरतना की आमी फक्त मेन रोड करून आमी मागीर उबी रावतले. भितर वचून गांवांत कितें आसा परिस्थिती ते रस्ते बी सुदारपाचो आमचो प्रयत्न आसलो अंडर ब्युटिफिकेशन. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की आयज लोकांक दिसूंक जाय की बाबा आपल्या घरा भायर पांय दवरल्यार कितें तरी घडलां, नवें कितें तरी सरकार करपाक पळयता, ह्या मतदारसंघात कितें करूंक जाय त्यो गोश्टी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी सादे लोक कितें आमकां खूब लक्ष घालचें पडटा, लक्ष घालून आमकां पळोवचें पडटा की कशें कितें. कारण केन्ना केन्ना डेव्हलपमेंट एक वेगळे तरेन डेव्हलपमेंट जाल्लें आसता त्या गांवांत, मागीर तें कशें सुदारप आनी लोकांचें हितान कितें करपाक जाय. महिलांक बी दिसता की आमी सांजचे पांचशे मारपाक गेल्यार आमकां योग्य आयज तुमी तिस्को व्हॅलीन गेल्यार वयर सकयल आयल्यार म्हणजे ते कसो मनीस वयर म्हणजे सारकें हार्ट तरी कंडिशन म्हाका दिसता सारकें कितें म्हाका मेन म्हणजे कितें आहा की रस्ते अशे वयर गेल्यार सकयल लेवलाक म्हणजे म्हाका कांय कळना. तें डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कशें जाता तें म्हाका कळोन येवंक ना तें डेव्हलपमेंट. मेन म्हणजे कितें तें डेव्हलपमेंट जेन्ना आमी करता आमकां बी लक्ष दिवचें पडटा. आयज म्हणून 2-3 अशे खात्याच्या माध्यमांतल्यान लोकांक जें कितें जाय त्यो तरेची गोश्टी करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. महिलांक बी केन्ना केन्ना दिसता भारताची परिस्थिती तशी नासली. पयले ल्हान ल्हान रस्ते आशिल्ले म्युनिसिपॅलिटी आनी म्युनिसिपॅलिटीचे रस्ते ल्हान आसतना लोक भायर सरनासलो. महिला दारारूच उबे रावताले की पांचशे मारपाक वचूंक जाय खंय बसपाक. ह्यो ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट गार्डन हे केल्यार म्हणजे मनीस वेगळे तरेन चिंतपाक लागता. लोकांक दिसता की सांजचे भायर सरल्यार आमी थंय वचून बसून आमी गप्पा मारूंक शकता. महिला युवा आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आनी उजगांवची जनता हे सगळ्या खातीर आमी हे तयार करता इकोसिस्टम. आनी हांगा तुमी पळयल्यार खंयचो वॉर्ड असो उरचो ना जे काही आमी डेव्हलपमेंट आमी करचे ना. सगळे वॉर्ड युनिफॉर्मली आमी डेव्हलपमेंट करपाचो हे आमी प्रयत्न आमी ऑलरेडी चालू केलो आसा. हांव मागता तुमचे कडेन भाशणां आनी खूब संद्यो गावतल्यो आमकां भाशण दिवपाक. पूण आयज आमी
भाशणां आनी खूब संद्यो गावता आमकां भाशण दिवपाक. पूण आयज आमी ठरयल्लें की आमी पायरगडी करून ऑफिशियली कमिशन करून उजगांवच्या डेव्हलपमेंटाक आमी एक वेगळ्या तरेचे वाटचाल आनी वेगळ्या तरेचे डायरेक्शन दिवपाक आमचे डायरेक्टर आमचे गुरुदास वेळकर हांव यांचे आभार व्यक्त करता. तेंची तकली कोणी खायना रातचो फोन मारता, सकाळी फोन मारता, केन्नाय उठयता, अरे बाबा कितें जालां म्हाजें कामाचें. कारण आमकां आमचें बी एक प्रेशर आसता की लोकांक दिसता की बाबा दर भाशणान तुमी पळयल्यार मागीर 4 मॅनिफेस्टो काडायला पळयात, 2-3 मॅनिफेस्टो उजगांवचे जर काडून पळयल्यार आमी ऑलरेडी ठरयल्ले आसता ब्युटिफिकेशन ऑफ उजगांव हे लास्ट वळीचेर आसता ब्युटिफिकेशन ऑफ उजगांव. आनी हे खरें अर्थान आयज चालू जाता. आनी आमकां विकास म्हणल्यार आयज देशाचे प्रधानमंत्री आयज पळयल्यार ते प्रत्येक स्कीम आयज पयशे जे येतात तेंच्या माध्यमांतल्यानूच पयशे येता, जे माध्यमांतल्यान हांगा आमी ते डेव्हलपमेंट आमी करूं शकता. आतां बी आमी पयशे मागले ते बी आमकां येवपाची शक्यता आसा. एक कमीत कमी 200 कोटी रुपया येतले, जेचे आमी विकासाचे आमी ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स घालून धाडून दिल्ली. म्हणजे तेजेंतल्यान बी आमकां तेजो फायदो आमच्या परिसरांत आनी बाकीच्या म्युनिसिपालिटींनी तेजो फायदो जातलो. आमकां विकास म्हणटा ते वेगळ्या तरेन करपाची गरज आसा आनी हे सगळे करतना तुमचें सहकार्य आमकां लागतलें. वॉर्ड वायज आमची मिटींग जाता, ऑलरेडी सांगलेलें आसा. वॉर्ड वायज आमी मिटींग चालू करतले. बोंडला बी आहा, बोंडला बी आमी व्हडलो प्रकल्प म्हणजे वेगळे तरेन बोंडलाची सुदारणां करपाक आमी घेतल्या. आयजचे परिस्थिती जर पळयली बिकट आहा परिस्थिती. भुरग्यांक दाखयतलो कितें म्हणून हो प्रश्न चिल्लो. आयज हांव फॉरेस्ट मिनिस्टर आसतना हांव एक दीस कितें वचून हांवें सांगलें म्हाका पयलीं दाखया कितें जावपाचें आहा, कितलो तेजो वेळ लागतलो, मागीर थंय वचून थंय लोकांक तरी आमी सांगूं शकता. थंय घातल्या म्हणजे गांजेचो परिसर तरी सुदारपाचो जर जायतो लोक थंय येवंक लागलो तो लोक मागीर वेगळे तरेन विचार करूंक लागता. कोणी म्हाका सांगलें आमी आतां टायगर आमकां सँक्शन केलें, आमी घालता झू हाडपाचें ना म्हणून. आतां हे सगळें करतना विचार करचो पडटा की बाबा कितें कितें आहा तें. भुरगो जर थंय गेलो पासे मारपाक ताका तरी एक आनंद जावं जाय आपूण थंय गेला, कितें तरी दिसता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें केलां. आयज पणजे कांय गोश्टी बऱ्या केल्या. म्हणजे ते महावीर पार्कान आमी ह्यो केल्ले आसा इंटरेक्टीव व्हिडिओ आनी वॉक थ्रू अशें प्रेजेंटेशन त्या तरेचे गोश्टी आमी हांगा केल्यात. आनी इवन रेल्वे अकोमोडेशन वेगळे तरेन केल्यार लोक वचून रावतलो. आयजची परिस्थिती मातशी कठीण आसा थंय रावपाक आनी म्हणून हांव आतां येतलो एक दीस रावपाक. म्हणजे हांव रावता कितें खातीर तांकां कळपाक म्हाका कळपाक कितें कितें प्रॉब्लम्स आहा. आनी हे सगळें करपाचे पयलीं आमी ठरयल्लें की उजगांवचें ब्युटिफिकेशन आमी चालू करून हे बाकीचे गोश्टी मार्गार आमी घालूंक जाय. उजगांव आनी ह्या परिसरांत इकॉनॉमीक एक्टिविटी कितें आमी जनरेट करूं शकता. आनी एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय, फॉरेस्टाच्या एक्टान बरयल्लें आसा की जेन्ना तुमी फॉरेस्टाचेर कितें करता समाज जो आहा थंयसरले लोक जे आहा तांकां फायदो पावोंक जाय. आनी हे वेरी क्लियरली बरयल्लें आसा. आनी म्हणूनच आमी जे कितें एक्टिविटी करतात आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसूं, आमची महिला आसूं, तांकां योग्य तरेचे ट्रेनिंग करून तेंच्या खातीर सोंपोवपाचे प्रयत्न आमचो सरकाराचो आसूंक जाय. आनी ह्या दिशेन आमी चल्ले. म्हणजे लोकांक जें उत्पन्न येतलें तें लोकां कडेन वयतलें उत्पन्न. फॉरेस्ट म्हणजे बंद न्हू. फॉरेस्ट म्हणजे दारां ओपन करून सगळे करचे. आयज तुमी मोले गेल्यार गेट घालून बंद. हांवें सांगलें एक गेट बंद करपाची प्रथा पयलीं बंद करा आनी ओपन करपाचें लोकांक एक हे आसूंक जाय, अनुभव येवंक जाय भितर सद्याक की कितें कितें चल्लां आमची एक्टिविटी. वेगळे तरेन विचार करून फुडें वचपाची गरज आसा. हांव चड वेळ घेना मागता तुमचे कडेन की आयजच्यान आमी सुरू केल्लें आसा आमचे पत्रकार आमचो बसल्यात सगळे आमचे उजगांवचे भाव. ते तुमी एक प्रोत्साहन दिवंक जाय की आमकां की ह्या तरेचे एक्टिविटीक लोकांचें आमचें सहकार्य जाय. आमचो बसला ते सदांच म्हाका सांगता की हें केन्ना जातलें, कशें जातलें आनी कसल्या माध्यमांतल्यान आमी करतले. पूण म्हणूनच आमकां जेन्ना आमी विचार केले आमकां खूब वेळ लागलो हे सगळे गोश्टी मार्गार हाडपाक. आयज आमी एकूच आमी आश्वासन दिवंक शकता की आमचे फेज 1, फेज 2, फेज 3 हे एक्झिक्युटिव्ह मार्केट हे सगळे गोश्टी आमी ह्या टर्मान आमी कंप्लीट करूं शकतले. ह्या टर्मान आमकां कंप्लीट करूंक जाय. आनी म्हणजे लोकांक दिसपाक जाय की ज्या तरेन वाळपयची सुदारणां जाल्ली त्या तरेन आयज ह्या परिसराची आमी सुदारणां करपाक आमी शकले. आनी लोकांक एक उत्साह की खंय तरी कितें तरी घडटलें. आनी महिला आसा, आमचे भुरगे आसात, प्रत्येक सेक्शनाक आमी नवे नवे प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज स्पेशलिस्ट आयज सॅटेलायट क्लिनीक आनी एडिशनल करून तुमच्या हॉस्पिटलान आनी डॉक्टर जावन जे वाळपयचे सॅटेलायट क्लिनीक आहा त्या गरजेच्या फेसिलिटी हांगा उपलब्ध करून दिवपाचो ते बी आमचे प्रयत्न आमचे चालू आहा. आयज पाचावड्याचे सर्वेलन्स सेंटरान ते बी ऑपरेट करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. पूण ते आनी 1-2 कडेन आमकां करूंक जाय. म्हणजे उजगांव बरी व्हडली परिसर आनी उजगांवच्या परिसरान लोकांक एक्सेसिबल हेल्थ कॅर आसूंक जाय. म्हणजे तुका आनी खंय धडपडपाची गरज ना. काल उदाहरण दिता
आमच्याच घराकडे आमचं रानपी हा ताका कितें जालें तो आमच्या साहेबाच्या कडेन तो पडलो प्लेट घेवन आनी मागीर आमी लकीली आमच्या एम्ब्युलन्सी सर्वीस इतके फास्ट आसा मागीर एम्ब्युलन्साक घालून ताका आमी म्हणजे मनशाचें जिवन जर वाचूंक जाय आनी मनशाक जर एमर्जन्सी केन्ना जाली आतां पळय आतां म्हाका फोन आयलो सकाळी बसलो थंय फोन आयलो एका कार्यकर्त्याचो आनी तो सांगूंक लागलो म्हाजो संबंदीत न्हू मनीस पूण लोक मेसेजी घालतात आपलो चलो एक दीस हाजिरून उरलो पूण तेणी कितें केलें त्या भुरग्यांनी बॅटरी आपल्या नाकान घालून घेतली म्हणजे सांगता तुमकां आतां ENT डॉक्टराक तयार करून ताका हाडून आतां हांवें सांगला MSक ताबडतोब एम्ब्युलन्स जाता ताका ताबडतोब प्रयत्न करप ते करूंक जाय ह्या तरेची घडटा घडटा पूण आमचे कडेन जेन्ना फेसिलिटी आसता योग्य तरेची फेसिलिटी फाल्यां म्हाजे बरोबर हांव मुंबय चललो फाल्यां म्हाजे बरोबर रिलायन्सचो डॉक्टर हांगा येता तो आतां नवे ENTचे सगळे फेसिलिटीज गव्हर्मेंट कॉलेजात चालू करपाचो प्रयत्न आनी हे सगळे गोष्टी जेन्ना आमी करता सामान्य जनतेक कशें आमी फायदो पावोवंक शकता हेजेरूच आमचें जे डॉक्टर आमी हाडटा ते आनी खंयचे प्रायवेट हॉस्पिटल गोंयांत ते डॉक्टर तुमकां गावचे ना त्या दर्जेची फेसिलिटी आमी गोवा मेडिकल कॉलेजांत तयार करपाचें आमचें काम चालू आसा आयज आमचे कार्डियाक सगळ्यात नंबर 1 तेजे नंतर आमी आतां कॅन्सराचे आमचे डॉक्टर OPD आयज OPD आहा टाटा मेमोरियलचे डॉक्टर आयज गोवा मेडिकल कॉलेजांत येवन आमचे कॅन्सराचे पेशंटाक पळयता आनी कितलेय ल्हान ल्हान भुरग्यांक आयज कॅन्सराचो रोग जाता तेंचें जिवन तेंचें वाचूंक जाय जाल्यार आमकां बऱ्यापैकी एक्सपर्ट आनी बऱ्यापैकी डॉक्टरांची गरज आसा म्हणून तुमकां सांगता हे सगळे गोष्टी हांव जेन्ना तुमकां काल सांगलें काल म्हाका खबर ना तुमचे पैकी काही लोक आशिल्ले काल की स्वताच्या घरांत जेन्ना जाता तुका कळटा तें कितें आसा परिस्थिती आयज म्हाका जेन्ना त्रास जाता म्हाका कळटा की लोकांक त्रास जावं न्हय म्हणून आमी आनी फास्ट काम करता की लोकांक त्या तरेचे त्रास जावं न्हय त्या तरेचे गरजेचे डॉक्टर्स आमच्या ह्या राज्यांत आमी उपयोग करून दिवंक जाय आयज देशाचे प्रधानमंत्रीन आमकां लेटर बरयलें मेसेज धाडलेली की तुमी एकदम बरें काम करतात की आमी गोवा राज्य आनी आरोग्य खातें की आमी टाटा मेमोरियल OPD पयलींच्यानूच चालू केलें आसा खंयचेय डॉक्टर आमचे नर्सी आमी मुंबय धाडल्या ट्रेनींग घेवपाक आमी मुंबय कित्याक धाडल्या कित्याक जो पर्यंत हॉस्पिटल तयार जातले तो पर्यंत आमचे कडेन 50 ते 100 नर्सी अशे आसतले की तांकां कॅन्सरानूच तांकां ट्रेनींग आसतलें की कॅन्सराचे पेशंट बरोबर कशें डील करतले हे सगळे गोष्टी कोणा खातीर हे फक्त तुमच्या खातीर आमच्या हांव आरोग्य मंत्री असल्या कारणान म्हाजे मतदारसंघात लक्ष आसाच पूण बाकीचे लोक बी म्हणटात की आमकां बी आमच्या परिसरांत आमकां त्या तरेची फेसिलिटी जाय आनी आयज जेन्ना आमी म्हणटा अभिमानान म्हणूंक शकता जायत्या लोकांनी म्हाजेर टिका केले केन्ना हो भाशणारूच ठोकता वडा कडेन अशे खड्डे आसा सिमेंट भरले आनी माती गोबर आनी कितें आतां तांकांच भरचे पडटले भितर काय ना आनी जेन्ना भरतले जेन्ना उद्घाटन करतले मागीर हेंची तकली जाय अशें म्हाका खबर ना हे तुमी लक्षात घेवंक जाय दिशाभूल करपाक तरी आयज राहुल गांधी शेपडी आलेला भितर आनी मोदीजीचो जय विजय जालो भाशणां केली कितली विकास करता मोदीजी हे तुम्ही लक्षात घेवंक जाय की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार केंद्रान आसा तेंचे नेतृत्व सकयल सरकार चलता म्हणून आयज गोंय राज्यांत आमकां ह्या तरेचे पयशे येता ब्रिजीस जाल्यो आनी कितें जालें व्हडल्यो रस्ते जाल्यो हे सगळे गोष्टी आयज आमकां गावता एक्सेसिबल गावता आनी मंत्री म्हणून आमकां काम करपाक संदी गावता की हे सामान्य जनतेक ह्या तरेची फेसिलिटी धाडून आमी दिवंक शकता आयज केन्ना तुमी विचार केल्ले तुमी आयज जेन्ना कार्यक्रम जालो म्हाका दिसता 50% लोकांक खबरूच नासतलें की आयज कार्यक्रम कितें जालो आमी जेन्ना लोकांक आमी सांगलें यो म्हणून इतल्याच खातीर यो म्हणून कित्याक सांगता कित्याक तुमकां बी कळपाक जाय की तुमच्या परिसरांत ह्या तरेचे विकास कामां चालू जाल्ली आसा ह्या तरेची आरोग्य सेवा गोंया राज्यांत चालू जाता आनी हे न्हू घरांत बसून तें जायना म्हाका वचून धडपडचें पडटा सगळे गोष्टी करपाक म्हाका वचून डॉक्टरा कडेन उलोवचें पडटा बाबा तुमी हांगा चालू करा आमी ह्या तरेची फेसिलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमकां दितले गॅस्ट्रो खातीर आमी आनी एक डॉक्टर पद्मश्रीचो डॉक्टर अमित महिंद्र तो बी आतां गोंयांत फुडल्या 4 म्हयन्यांत तो चालू करता आयज महिला खातीर IVF आमी फ्री केले आमी IVFचे ट्रिटमेंट जे कोणाच्या घरांत भुरगे जायना तांकां ट्रिटमेंट दिवपाक आमी हे 7-8 लाख रुपया आमचे लोक खर्च करता ते आतां सरकार ते कॉस्ट बेर करता म्हणजे ह्या तरेचे फेसिलिटी जेन्ना आमी करता आमच्या राज्यांत लोकां खातीर आमी दिता कितले लोकांनी म्हाका फोन केले बाबा ह्या डॉक्टराक फोन कर आमी पुण्या ट्रिटमेंट घेता कोल्हापूर असले डॉक्टर बी आहा ते लोकांची तकली टोपी घालून तेंचे पयशे घेवन मोकळे आनी ह्या म्हणूनच आमी जे कितें सामान्य जनतेच्या जिवनात आमी परिवर्तन करूंक शकता लोकांच्या जिवनात कितें तरी बरें करूंक शकता हे मोदीजीचे नेतृत्वाचे सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तेंची विचारधारा घेवन आमी गोंय राज्यांत त्या तरेचें काम करपाक आमी पावलां फुडें घेतल्या हांव एकूच आश्वासन तुमकां दिवंक शकता आमचो डायरेक्टर आसा हांव आसा आमची पुराय टीम आसा हांव एकूच सांगूंक शकता की उजगांवान जे कितें आश्वासनां दिल्ली इतल्या वर्सां मॅनिफेस्टोच्या माध्यमांतल्यान मॅनिफेस्टोनूच उरलेले आमी एक एक करून ते पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो जेन्ना हे फेज 1 फेज 2 चालू जातले आनी फेज
फेज 1 चालू जातले म्हाका दिसता बेगिना बेगीन ते वर्क ऑर्डर ऑलरेडी दिल्ले आसा ते कितें तरी तो म्हणटालो सेक्रेटरी कडेन फायल ताबडतोब आयला तो उडयलो फुडें ते काम एकदा चालू जालें एकदा ते चालू जालें की आमी ऑटोमॅटिकली भितुरले गांव जे आहा भितुरली जी एरिया जेच्या आमी पळयल्या की रस्त्याची परिस्थिती सारकी ना आनी जे चलपाक बी कठीण जाता लोकांक ह्यो गोश्टी आमी पॅरलली घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो म्हणजे व्हडले रस्ते मेन रोड डेव्हलपमेंट हे बरें आहा भितूर वचून आमी कितें करूं शकता देवळां भोंवती कितलींय देवळां ल्हान ल्हान देवळां काल वैष्णो पडटना म्हाका एक देवूळ धाडलें झाडां बिडां घालें म्हणजे हांव म्हणटा काल धाडलें कांय बरोवंक ना म्हणजे असली देवळां बी जी आहा हेंचे भोवती ब्युटिफिकेशन ह्या प्रोजेक्टाच्या माध्यमांतल्यान जे मेन देवळां जे उजगांव आहा हेजे भोवती ब्युटिफिकेशनाचो टोटल घेवपाचो ब्युटिफिकेशन करून घेवपाचे आमचे प्रयत्न आसले आनी ह्या तरेन आमकां विकास म्हणटा ते बऱ्या रितीन आमकां फुडें व्हरूंक जाय हांव चड वेळ न घेता हांव आभार व्यक्त करता तुमचे सगळ्यांचे तुमी आयज आयले मुद्दम आनी आमचे डायरेक्टर आनी पुराय टीम आमचो सरपंच डेप्युटी सरपंच पयलीचो सरपंच सगळे बसल्यात हांगा आनी तुमी सगळे एकमेकाक सहकार्य करात आनी विश्वास मात दिया सगळ्यांक की टिका करपाक सोंपें आसता हांव म्हाका टिका करपाक संदी ना टायम येना आनी म्हाका विचार करपाची ना कोण कोणाचेर टिका करतलो टिका करपाच्या ऐवजी आमी सगळ्या लोकांनी एकत्र येवन आमी विकास हे कशे फुडें व्हरूंक शकता हेजेर चड लक्ष दिवपाची गरज आसा कारण प्रत्येक वॉर्डान जेन्ना डेव्हलपमेंटाचो फायदो जावंक जाय आयज नाणसां कितलेय वर्सां जालीं नाणसां आसा तशेंच आसा तांकां जाय न्ही लोकांक जाय डेव्हलपमेंट ते भितूर सकयल गेल्यार देवळां तेजे भोवती ती ब्युटिफिकेशन नाजाल्यार ते बालवाडीची परिस्थिती बिकट आसा एकूच बांदलें तेजे भोवती कितें तरी आमकां करपाक जाय ह्या सगळ्या गोष्टी ब्युटिफिकेशनच्या माध्यमांतल्यान आनी वेगळ्या तरेन आमकां हे सगळ्याचेर लक्ष घालून आमकां तें करपाची गरज आसा उलोवपाक सोंपें आसता पूण पयशे बी तयार करचे पडटा ह्या सगळ्या गोश्टी ह्या पंचायत क्षेत्रांत खूब वर्सां जालीं विकास म्हणटा ते कशे फुडें व्हरपाचें तें आमी ठरयल्लें आसा आनी हेजे सगळ्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे आमकां सहकार्य वाटता ते लोकांचो सहकार्यान पाठबळ आसल्यार आमी खुबश्यो गोश्टी आमी ते करूं शकता आयज गुरूच्या वॉर्डाचेर थंय फुडें आमची डेप्युटी तिच्या वॉर्डाचेर गेल्यार आमी इतल्या वर्सां आमी मिटिंग्यो घेतल्यो पूण अशें परिस्थितींत खंय तरी रस्ते जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केल्ले जाय आनी लोक रावल्या हे केन्ना जातलें लोक बाबडे आमचे कडेन रावल्या मतदान करता पूण मतदान केल्या उपरांत सरकारान कितें केलें सरकारान कशी पावलां घेतली हे हो व्हडलो प्रश्न आहे म्हणून ते आमकां करपाची गरज आसा हे सगळे गोश्टी लक्षात घेवन हांव परत एकदा आमचे कन्सल्टंटाचे आभार व्यक्त करता की बरें तेणी काम पयलीं भरपूर केल्लें आसा आमच्या परिसरांत आनी तशेंच ह्या परिसरांत बी त्या तरेचें काम आमकां करून दिवचें हांव चड वेळ न घेता परत एकदा हांव विनंती करता आमचे सगळे पंच सदस्यांक की तुमी सगळ्यांनी एकमेकाक सहकार्य करचें आनी आमी हे सगळे प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक आमकां संदी गावतली आनी सगळ्यांनी खंय कोणा कडेन उलोवंक जाय ते तुमच्या लेवलाचेर तुमी उलोवंक जाय कोणाकूय अशें मनाक दिसूं नये की आमी जेन्ना नवें मार्केट बांदतात जुनें मार्केट म्हणून हांवें पयलीं ठरयलें की नवें मार्केट पयलीं बांदून मागीर हें शिफ्ट करून मागीर तें आमी मोडपाचें आनी डेवलप करपाचें नाजाल्यार लोकांक इनसिक्युरिटी जाता की बाबा आमचें कितें जातलें इतल्या वर्सां आमी हांगा रावल्या कांयच जावचें ना आमी सांबाळून घेतले लोकांनी इतल्या वर्सां तांकां धंदो चलयात तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्यार आनी बरें जातलें आनी त्याच तरेन आमकां आमच्या लोकांक सांबाळपाक जाय आनी लोकांक ह्या तरेचो विकास आनी लोकांचे पर्सनल जे कितें इश्यू आहा ह्यो गोश्टी आमी वेगळ्या वेगळ्या हँडल करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो हांव चड वेळ न घेता परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता की तुमी मुद्दम हांगा आयले आयज एक बरो व्हडलो दीस म्हाका तरी बरो व्हडलो दीस कारण हांवें इतले शब्द जो दिला इतल्या वर्सां मी पळयता हें काम करतले आयज वचून खंय तरी उजगांवचे सुदारणा खातीर आनी ब्युटिफिकेशन आनी डेव्हलपमेंटा खातीर पयलीं पावल आमी घेतल्या इतलेंच सांगून म्हजी दोन पूर्ण Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.